Matthew 22:5. दोंगरा वेले प्रवचन. लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशीं आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी कुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. रुदोन कोतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी, प्रितूम दायज तांचें. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया कोत्तलो. काळजान नितोल ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. शांती कोत्तात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. मोजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिनसाचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. कुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. मीठ आनी उजवाड. तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची कारसाण बिगडल्या जाल्यार तें कित्याक उपकारतलें? तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तळा मोस्तुचें, आनी कित्याकूच उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसतो सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसतो तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळूं दी. सुमूर्ती विशीं शिकोण. सुमूर्त वो प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजो नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण सुपुर्णायेक पावोवंक हांव आयलां. खरेंच तुमकां सांगतां, सोर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्तेंतलें एक सगल्यावन ल्हान अक्षर वो अक्षराक लायलेलें एक सुपुल्ली तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यंत मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सोर्गीच्या राज्यांत सगल्यावन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सोर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण म्हणटलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानतात तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिसेवां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सोर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरचीं नात. रागा विशीं शिकोण. जिवेशी मारूं न्हय. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां, आनी जिवेशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे कास्तीचें फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक अकमात करीत जाल्यार
ताचेर महाधर्मसभेचें कास्तीचें फर्मोण पडटलें आनी कोणूय ताका नश्टो म्हणटीत जाल्यार उज्याचे हेमकोंडाची कास्त ताका फावो जातली. म्हणटोच तुजें दान वेदीशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितें आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वच तुज्या पेल्या लागीं समाधान कोर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाद्या लागीं उप्रासलोलो तोणटो ताचे बराबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगतां, तुजो निमाणो पाव आसोसोरयां तुवें फारीक कोरीसोर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. पोरद्वारा विशीं शिकोवन पोरद्वार करूं न्हय अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके उस्तोरेचेर कामचारी दोळे घालीत ताणी आपल्या काळजांत तिचे कोडे पोरद्वार केलोच म्हूण अपराधी. पातो कादारूंक तुजो उजवो दोळो तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नास जाल्लो तुका ओदीक बरें. आनी तुजो उजवो हात पातो करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणांत गेल्ले बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलोलो जाल्यार तुका ओदीक बरें. घोचफोटी विशीं शिकोवन अशें सांगलेलें आसा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलीं ताणें ताका घोचफोटीचें पत्र बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, समूर्तीचेर आड लग्न संबंदांत जियेतेल्याची मात गजाल कुशीन दवरून जो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोरद्वारीन जायशी कोरता. आनी कोण घोचफोटीचें पत्र दिवन सोडलोले बायले कोडे लग्न जायत जाल्यार तो पोरद्वार आदाता. सोपुता विशीं शिकोवन आनीकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलेलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय पूण सर्वेस्पराक तुवें दिल्ल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत दिवचोच न्हय जावं स्वर्गाच्यान, कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची मोनोय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक व्हडट्या राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, हय जाल्यार हय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचें वोन ओगलें तें वायटोव्या कडलें येता. सूत घेवपा विशीं शिकोवन दोळ्याक दोळो दांताक दांत अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, वायट मनशाक तूं आडाय नाका. कोणूय तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्यायसोबेंत विवाड करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय व्हरूं दी.
आनी कोणूय तुका एक कोस चोलूंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चोल. तुजे कोडे मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट वळिनाका. दुस्माना सोवे मोग. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, सोर्गीचो तुमचो बाप आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्या पासत मागात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मुजुरी मेळत? दोंत वसूलदारूय तशेंच करिनात? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन बाळटी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सोर्गीचो बाप सोपून तशींच तुमी सोपून जायात. देवाचें उतोरें, देवाचे उपकार. थँक यू, जिजस.